नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। चर्चिल गेलो ममता बॅनर्जीचे तृणमूल काँग्रेसीन। दक्षिणेतल्यान तृणमूलाचे उमेदवारीचेर देवता वेचणुकेन। चर्चिल उमेदवारी भरता बुधवारा। गोयच्या मायनिंगाचेर कॅपिंग कमिटीन दिलो अहवाल। वर्साक फकत 20 मिलियन टन काडपाक परवानगी। अहवाल म्हणटा गोयची मीन उत्पादन ताक इतलीच, उद्देगाचेर संकट। सरकारी योजण्यो सवलती घेवंक आधार कार्डाची सक्ती करपी सगळे आदेश फाटी घेयात। व्यक्तीची बायोमेट्रिक माहिती कोणाकूच दिवची न्ही, सुप्रीम कोर्टाचो आदेश। वाळपयचे पुलीस कॉन्स्टेबलान 70 वर्साचे जाणटेलेक बडयली। जाणटेली मेडिकलान। कॉन्स्टेबल अमजद करोलाक अटक। गांव म्हणटा कॉन्स्टेबलाक तडीपार करात। आनी दव धुक्यान काजूचे मोठे लुकसाण। उद्देगाचे काजळेन पिसुल्ल्या काजूकारांक फटको। मायनिंगाचोय आधार ना। सरकारान काजूचे आधारभूत मोल वाडोवचे, लोकांची मागणी। खबरो विस्तारान। चर्चिल आता तृणमूल काँग्रेसीन गेला। अस्तंत बंगालचो मंत्री मदन मित्रान मडगांवा मंगळारा चर्चिलाक पक्षान येवकार दिलो। दक्षिण गोयचे लोकसभा सीटा खातीर चर्चिल बुधवारा उमेदवारी अर्ज भरतलो। काँग्रेस आनी बीजेपीक दक्षिणेन वडयतले म्हूण मित्रान उलोवन दाखयला। तृणमूल चर्चिलाचो चवथो पक्ष पूण नवे पक्षांतर। चर्चिलान 5 फावट काँग्रेस सोडल्या। I welcome Mr. Churchill LMO to the party of All India Trinamool Congress. चर्चिल एकाय पक्षात सारको दिगना। वेचणुकेक 15 आसतना ताणे आता काँग्रेस सोडून पश्चिम बंगालचे ममता बॅनर्जीचे तृणमूल काँग्रेसीक धरल्या। 25 वर्साचे राजकीय कारकिर्दीत चर्चिलान आता मेरेन ताचे काँग्रेस, UGDP, सेवगोवा आनी तृणमूल धरून 4 पक्ष आनी 9 पक्षांतरां जाली। चर्चिलान काँग्रेसूच 5 फावटी सोडल्या। धर्मनिरपेक्षताच्या मुद्द्याचेर चर्चिल जिखतलो म्हूण तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी मदन मोहन मित्रान चर्चिलाक तृणमूलाक घेतना उलोवन दाखयलें। काँग्रेसीक चर्चिलाचें म्हत्व खबर ना। काँग्रेस आनी बीजेपीकूय चर्चिल आपूण कितें तो दाखयतलो म्हूण मित्रान आव्हान दिलें। We absolutely believe in communal harmony. So I strongly feel that Congress will be wiped out because of its long failure. They have failed to understand the weight, the stature, the glamour and the popularity of Mr. Churchill. And Churchill has taken the stand like a tiger to fight out at the same time BJP and Congress in the state of Goa. We have declared that we are fighting from South Goa, and so far North Goa is concerned, it is not decided. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। गोयच्या मायनिंगाचेर कॅपिंग कमिटीन आपलो अहवाल दिलो। वर्साक फकत 20 मिलियन टन काडपाक ताणे आपल्या अहवालान परवानगी दिल्या। अहवाल म्हणटा गोयची मीन उत्पादन ताक इतलीच, ताचे परस चड मीन काडल्यार फुडल्या पिळग्यांक त्रास जातलो। गोयचे ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाटकर्णेन अहवालातले हे आकडे कॅपिंग कमिटीच्या अहवालान आसात हे मान्य केले। अहवालाक लागून गोयचे मीन उद्देगाचेर संकट आयला। प्रुडंटाक दिल्ली सावन मेळिल्ले खासा म्हायती प्रमाण गोयचे मायनिंगाचेर कॅपिंग कमिटीन सोमारा आपलो अहवाल दिलो। गोंयांत दर वर्सा 20 मिलियन टना परस चड मिनाचें उत्पादन जावंक जायना असो अहवाल हे समितीन दिला। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार 20 मिलियन टन ही उत्पादन क्षमता म्हणिल्ल्यान डंप पसून तातूंतच येतात। ताका लागून गोंयांतल्या मीन उद्देगाचेर आनी ताचेर निंबून आशिल्ल्या लाखांनी लोकांचेर व्हड संकश्ट आयला। इंडियन स्कूल ऑफ मायन्सान आपलो अहवाल दिलो तेन्ना तातूंत 26.4 मिलियन टन कॅपिंग सांगिल्लें। ह्या अहवाला विशीं आपल्याक म्हायती मेळ्ळ्या अशें गोयचे ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाटकर्णीन सांगलें। तांणी प्रुडंटाक म्हायती दिली ती अशी। कॅपिंग कमिटीन दिलो सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट। वर्साक 20 मिलियन टना वयर उत्पादन आसपाक जायना। रिपोर्ट हे 20 मिलियन टना भितर डंप येनात। गोंय सरकार गोयचो खण उद्योग अंदू सुरू जाता काय ना हें कळपाक एप्रील मेरेन वाट पळोवची पडटली। सोमारा सुप्रीम कोर्टात गोयच्या खण उद्देगाचेर निर्णायक सुनावणी जावपाची आशिल्ली, पूण ती सोमारा जावंक पावली ना। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ग्रीन खंडपीठाचो एक जुईज सुरिंदर सिंग निजार कांय कारणांक लागून येवंक नाशिल्ल्यान ही सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। गोयचे मायनिंग केसीचो निकाल दितना सर्वोच्च न्यायालय ह्या कॅपिंग रिपोर्टाचो आधार घेतले। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 31 मार्च वा 7 एप्रिलाक गोयच्या मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी जावंक शकता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी।
सरकारी येवजण्यो आनी सवलती घेवंक आधार कार्डाची सक्ती करपी सगळे आदेश फाटीं घेवचे म्हूण सुप्रीम कोर्टान केंद्र सरकाराक सांगला। आधार कार्डाचे सक्तीक आव्हान दिवपी याचिकेचेर सुनावणी घेतना सुप्रीम कोर्टाचे 3 जुईजांचे खंडपीठान सोमारा हो आदेश दिलो। तशेंच ह्या कार्डा खातीर घेतिल्ली एखाद्या व्यक्तीची बायोमेट्रीक म्हायती ताची मान्यताय नासतना कोणाकूच दिवची न्ही अशेंय कोर्टान सांगला। वास्को स्कुलांतले बलात्काराचे केशीन सीबीआयन UIDAI कडच्यान दुबावितांचे फिंगरप्रिंट्स मागिल्ले। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।